भुरगो यातनीक हॉस्पिटलांत बेता. हॉस्पिटलांत जाय तो लोक दुखान गोडयता, निराशी जाल्लो आसता, जागे फावटी पातकान पुर्यान आसता, सुटका सोदता. थोडे म्हणटात आपल्याक आनी बोगसोडे ना, म्हजे पातो कोडले, पण विसरता देवाची काकूट ताचोवन ओडली म्हणत. पातो कोडले न्हय, देवाची काकूट ओडली हे मतीन दवरूंक जाय. आनी हॉस्पिटलान बेता आसतना एक माद्री मेवता तेका. माद्री सांगता, फादर मातशें हे रुमांत वच, पण मतीन दवर थोडे सगळ्या पाद्रींक धांवून आल्यात, घेयना तो कसोच, पण हांव मागता दुसऱ्यांक हात जोडून वच. कुमसाराचो साक्रामेंत, कुमन्यांचो साक्रामेंत ताका दी. गेलो म्हणटोच तो पाद्रीक पळोवन बेजार जाता. तो सांगता, पाद्री सांगता, आपूण तुका कुमसाराचो साक्रामेंत घेवन येयला, जेजूक घेवन येयला, जेजूची कृपा घेवन येयला. तो धांवून आयता ताका, वच म्हणटा, आपल्या फुड्यान नाकाच. तो बाबडो बेता, आनी ती माद्री थिंगाच सांगली. तो माद्रीक सांगता, आपल्याक धांवून आयला. ती माद्र हात जोडून तेका मागता, आनीक फावटी वच, आनीक फावटी धांवून आयतलो म्हणटा आपल्याक. ताचो टेंपर बरो न्हय, उपकार करून वच म्हणटा. तो बेता आनी फावटी तो सांगता, आपूण कुमसार करूंक येवंक ना, कुमन्यांव घेवन येवंक ना, पण फकत तुजेशी बसून डिवायन मर्सी हांव मागणी करूंक सोदता.